केबल कापाकापी आड इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी हायकोर्टात घाल्ली याचिका घेतली फाटी ईईचे नोटिसीक आव्हान ते वटेन खात्यान पणजे परत केबल कापूक केले सुरू. मायकलाक खंय रोकडेच राजकीय अच्छेदीन मायकलाचो वावर बरो चल्ला रिपोर्ट घर मंत्री शाहाक पावला मुख्यमंत्री उलयलो अलेश म्हणटा मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट वयर पावले. सायबर फ्रॉड गँग केले गोय पुलिसांनी एक्सपोज तिगांक उखलले एकलो काझकी इंटरनॅशनल गँग भारतात सायबर स्लेवरी सेल उघडपाचो प्लान. नव्या जुवारी पुलाचे एक्सपान्शन जॉईंट धोक्याचे कॉन्क्रिटाचे पडटात कपचे पुलापना सर्व्हिस रोडावेल्यान येरादारी रिस्की कागाळ केल्यार जाग ना. पोन्ने गोंय येता हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर पार्किंग प्रकल्पाची फायल पंचायतीक चर्चा करूंक मंडळाची बसका सरपंच म्हणटा इन्स्पेक्शना उपरांत कितें ते थारतले. आजरा आंबोली मार्गावेल्या सुळेरात मोटारीचो सेल्फ अपघात कामुर्लेची 50 वर्साची अंकिता भोसले गेली घोव पूत जखमीक गेल्ली अक्कलकोट दर्शनाक. मोरजे टर्टायल नेस्टिंग झोनात तांतयां घालपी कासवांक ट्युरिस्टांचो उपद्रव शेकांच्या सनबेडींनी कासवांची वाट आडयली आरक्षीत सुवात सोडून दर्यादेगेर नेस्टिंगाची परिस्थिती. आज फाल्यां गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट कांय वाठारांत गडगड मारून पावस पडूये गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. जम्मू काश्मीरातल्या काथुआ वाठारांत आतंकवादी हल्लो 4 आतंकवाद्यांक मारले 3 पुलीस शहीद. म्यानमारात 7.7 रिस्टर स्केल भूकंप 20 सोंपले आंकडो वाडूये बँकॉक थायलंडात 4.4 रिक्टर ताकीचो भूकंप बिल्डिंग घरां कोसळ्ळी शेकड्यांनी लोक मातयेच्या ढिगाऱ्या पोंदा.